ही सगळी अल्ट्रासाउंड, CT स्कॅन, PET स्कॅन अशी सगळी मशिनरी किती आहा ती सगळी वर्किंग कंडिशन आहा? तू विचारले या स्पीकर सर फर्स्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान विचारला की गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे वर्किंग कंडिशन आसा काय ना. आमी जे तुमकां यादी दिल्ली आसा आमी कांयच लिपोवंक ना, कितेंच इन्फॉर्मेशन. आमी इन द प्रोसेस आसा. कांय गोष्टी आमचे कडेन आतां कार्डियॅक जे कितें चलना, कलर डॉपलर आनी ते तुवें जे विचारला तुका वर्किंग कंडिशन, नॉन वर्किंग कंडिशन आमी घालून सगळे दिल्ले आसा. ते कार्डियॅकान तेजे इंडिपेंडंटली आमी तांकां मशिनां थंय प्रोवायड केल्या. रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट जे आसा, रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटान पयलीं कितें जातलें तुमकां खबर नासतली की गेले 7-8 वर्सां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खबर आहा की लोकांक पयलीं 10-10, 15-15 दिसाचे वेटिंग पिरियड येताले अबाउट ऑफ युअर MRI एंड अदर थिंग्स. एंड लोकांचे MLAचे आनी रिप्रेझेंटेटिव्हचे आनी लोकांचे मेसेजी येताले फोनार. आयजचे दिसा आमी ते स्ट्रीमलायन करपाचो आमी प्रयत्न केले. गोवा मेडिकल कॉलेजाचे लागीं रेडियन्स डायग्नोस्टिक्स आहा म्हणून आमी बेश्टे तुमकां दिसतलें ना आनी कोणाक प्रायवेटाक धाडटा म्हणून तुमकां आंकडो बी सांगता. मेन म्हणजे कितें जालां की आयज जे एमर्जन्सीचे ज्यो गोश्टी आहा, मोर देन 15 MRI दिसाक थंय जाता. 15 ते 20 तो म्हणटा आमी तेच डिस्कस करतले. 20 जावं शकना, 10, 15, 12. कित्याक प्रत्येक MRI काडल्यार तुका अनुभव आसतलो. जर MRI जर केला मिनिमम अर्द वर तो एक 30 to 40 मिनिट्स मिनिमम एक MRI लागता. ह्या सगळ्यो गोश्टी आमचे कडेन जे चलता आनी कांय गोश्टी रिप्लेस करपाक आमी ऑलरेडी टेंडर आमी काडलेले आसा. आनी रेडियन्स डायग्नोस्टिक म्हणून आमचे जे शेजारी का मणिपाल हॉस्पिटलान बी बीट केल्ले L1, L2, L3 आमी करून फक्त गेल्या 5 वर्साचो आंकडो तुवें मागला त्या आंकड्यान आमी फक्त 310 केसीस आमी रिफर केल्या इन 4 years or 5 years. आनी बाकीचे गोश्टी आमी सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजा भितर आमी ते लोकांक आमी मॅनेज करपाचो आमचो प्रयत्न करता. ऑनरेबल स्पीकर, हे जे ऑनरेबल मेंबरान विचारला ते सगळे वर्किंग कंडिशनान आसा काय ना. हांवें जे एनेक्शर्स दिल्या ते एक्झॅक्टली आयजची परिस्थिती कितें आहा गोवा मेडिकल कॉलेजीची ती ऑनरेबल मेंबराक हांवें प्रोवायड करून दिल्ली आसा. स्पीकर सर, हांवें एक इन्सिडंट आयकलो. रेडिओलॉजी युनिट चलना आहलो, ताका दुसऱ्या हॉस्पिटलांत धाडला. आतां दुसऱ्या हॉस्पिटलांत गेलो म्हणटरी पेमेंट कोण करता? गव्हर्मेंट करता काय प्रायवेट पार्टीन करपाचो? स्पीकर सर, म्हाका दिसता की जेन्ना आमी विधानसभेन ह्या तरेचे गोश्टीचेर आमी चर्चा करता, जर ऑनरेबल MLAक म्हाका स्पेसिफीक दिलें तर हांव त्या स्पेसिफीक हेजेर हांव चवकशी करूं शकता. आमचें लक्ष सरकाराचें आनी आमच्या गव्हर्मेंटाचें लक्ष ह्या तरेचें आसा गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर की खंय कितें वयर सकयल जाता ते रिव्यू जायत आसता पर वीक. आनी म्हाका दिसना की जर बेश्टेच आमी खंयच्या पेशंटाक रेडिओलॉजीचे हांव कंप्लीट करूं ना. जर स्पेसिफीक क्रुजा कडेन जर विशय आसलो की ह्या पेशंटाक खंय धाडला आनी हे जें कितें जालां म्हाका तुमी मुद्दम तेजेर दिवचें इन्फॉर्मेशन. अशे केसीस जाल्ल्या ते पयशे तुमी भरताय काय? असो एक केस जाला मारगांव रेडियन्साक तुमी गेल्यार हांवें तें बी सांगलें. वी हॅव ट्रायड आवर बेस्ट टू सी इन 5 years ओनली 310 केसीस. सो जस्ट इमॅजिन इट इज नॉट 310 केसीस अ मंथ. हांवें तेच सांगलां गोवा मेडिकल कॉलेज why will we pay somebody in some other hospital when government is spending so much money in upgrading the facilities. आयजचे कॅथ लॅब्स बी जे हाडल्या ह्याच सरकारान, आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आनी गोंय राज्यान आमी जे सरकार आमचो जो आसा ह्या सरकारान आयज टॉप ऑफ द लायन कॅथ लॅब आनी ते बी आमी घेवंक ना. ते आमचे स्पेशलिस्ट जे थरयतात तेच आमी घेतलेले आसा. आनी म्हणून बाब क्रुजान म्हाका एक स्पेसिफीक दिलें की सरकारान दुसऱ्या हॉस्पिटलान कोणाक धाडले जर रेफरन्स काय गोवा मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टरान जर केले एंड रिफर करपाचो प्रश्नच येना. आयज पर्यंत दुसऱ्या हॉस्पिटलान अधिकार बी ना कोणाक रिफर करपाक. आनी जर रिफर केल्यार स्पेसिफीक म्हाका जर दिल्यार केन्ना खंयच्या दिसा खंयच्या डॉक्टरान रिफर केल्यार हांव चवकशी तेजेर करता. खंयचे पेशंट दुसरे कडेन मशिनां चलना रिफर केला एक केस जाला मारगांव सांगता. मारगांव सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टांत थिंगा मशीन चलना म्हणटा ताका आपोलो रिफर केलो. ते एक बायली आपोलो ते चॅक केलो, सगळे टेस्ट केले, ते येवपाक लागली, ताका रिपोर्ट दिना जालें कित्याक पेमेंट करून ते बायलेन पेमेंट केलो ना, ताका रिफर केलो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. सो असल्यो केस हिंगाय जातात. स्पीकर सर, गोवा मेडिकल कॉलेज लोकांक खबर आहा आमी सगळे लोक थंय वचून आमी ट्रिटमेंट घेता. म्हाका दिसना रेडिओलॉजी डिपार्टमेंट चलना म्हणून मातसो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांची चर्चा जावपाची हांवें फुडल्या सेशनान घातलें ना. हांवें एक म्हायती आनी क्लॅरिटी, कित्याक केन्ना केन्ना अर्दें इन्फॉर्मेशन दिल्यार तेजेर मागीर अननेसेसरी लोकांच्या मनान दुबाव येता की कितें चल्लां तें. म्हणून हांवें तें 1 ऑगस्टाक ते फुडल्या क्वेश्चनाक हांवें केलां. म्हणजे तेजी चर्चा जावपाचीच आहा.
तेन्ना तुका साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची हांव पूर्णपणे चर्चा आमी करया. Minister, आयच्या दिसा गोवा मेडिकल कॉलेजान इवन वयर सकयल मातशें जर जायत, कारण लोड इतलो आसा गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी दुसरे कडेन रिफर करपाचें. मिनिस्टर एश्युरन्स दिता खंयच्या युनिट चलना जाल्यार दुसरे कडेन रिफर केला तो रिफंड जातलो. रिफर करपाचो प्रश्न येना स्पीकर सर, अधिकारूच ना डॉक्टराक. रिफंड जातलो. Speaker sir, very specific. Will the Honorable Minister, when you speak about all the equipment, now in Goa Medical College, there is, during the casualty, you have your peripheral equipments around. Speaker sir, what happens is, one of the very specific things of what is observed in the casualty is, normally cases have to be cleared within 1.5 hours. There's a lot of load coming. And basically about 150 patients you get, almost 150 to 160 in the casualty every day. So that's. Now they depend on the machinery around, which is also you have machinery in the casualty also. And speaker sir, zat kide tinga, ye machine chalopak, interventional radiology is the future of medicine. And true interventionally, आज जावं STEMI केसीस, जावं स्ट्रोक केसीस, जे त्या टायमार अनाउन्स हें करपाक जाय, डिसिजन घेवपाक जाय. ड्यू टू एब्सन्स ऑफ दीस न्युरोलॉजिस्ट, ड्यू टू टू मच लोड, हें जे तुमी कॅट लॅब एग्जाम्पल जे तूं सेटअप केलें म्हूण सांगता. नाव युअर करंट कॅट लॅब, आय एम टॉकिंग स्पेसिफिकली ओनली ऑफ GMC. यू हॅव 2 cat labs in the new wing that does angiography and angioplasty routinely. On an average 20 cases per day. Now, Speaker sir, zat kite with this is, this particular thing you all give dates due to unavailability because there's too much load. The way patients are rushing to GMC, they are given dates 1 month, 1.5 months, 2 months based on the severity. Based on the severity, one of your cat lab is for peripheral neuropathy. जे पायाचे ब्लॉक बी उक्ती करपा जाय तें. Now what is seen, I would ask the Honorable Minister, and he's aware, because this STEMI and stroke patients, the most important thing is diagnosis in that first hour. That is very critical. Now, for example, patients from South Goa म्हणटाय ते आमकां थिंग डिस्ट्रिक्टा म्हणटा हांगा एक CT scan machine आहा, MRI machine ना. आतां हे neurologist when he takes a call with regards to STEMI cases, त्या टायमाक stroke cases कितें जाता Speaker sir, की you have to decide whether it is due to a block or whether the neurologist intervenes in the case. Now, हे करपाक CT scan machine आसपाक जाय. CT स्कॅनाचे मशीन हाटल्या हे कोरान डिसायड जावपाक जाय फ्युचर ते क्रिटिकल पेशंटाचो. आज बारीकसो जो मशिनाचेर उलयता प्रेशर जो येता, will the Honorable Minister admit that somehow these stroke STEMI patients with regards to your cat lab, based on your severity, if you look at the amount, they are sent also stent galpa in some private hospitals as well. दूसरे important जो PET scanner machine announce केला अंता मंत्री 1 मिनिट काबार कोता मंत्री काबार कोता प्रश्न उलयत मरे important हे सारखे. PET scan म्हणटाय ते machine is for early diagnosis of cancer. Last 6 months back also and a year back I had asked the Honorable Minister that this machine has to be bought. जेन्ना कॅन्सर जाता आमचे गोंयकार लोक चडशे केएलींत वयता, जे चडशे टाटा हिंगा बॉम्बे वयता. टुडे इन मणिपाल आयक मरे मणिपाल उत्तर दिल्ले आसा, प्रश्नाचे उत्तर दिल्ले आसा. मणिपाल हॉस्पिटलां रिफर जाता, they charge about 23,000 to 27,000. So my question to the minister is, ये PET scan machine cat lab जे upgrade करपाक जाय. ये radiology is interventional radiology is the future. You have to work in this particular department and will these machines and especially PET scan. I think you have moved a note or something. ते finance to मातशें तेक दी. PET scan machine म्हणटाय ते important. ये PET scan machine ना जाल्यार ये cancer early detection जायना. मातशें तुमी ते note move जाल्यार give us an assurance when this PET scan machine will be there. Because sir, honorable memberan आता 2 विषय म्हणले. एक म्हणजे थ्रोम्बोलायझिंग ऑफ अ पेशंट ड्युरिंग स्ट्रोक्स आणि एक स्टेमी हांवेंच चालू केल्ले. स्टेमी प्रोग्राम आमी चालू केल्ले कित्याक म्हाज्या बापायक जेन्ना हार्ट अटॅक आयिल्ले तेन्ना हांव साखळीच्यान फाटल्या सिटार गाडयेन हाडून तेन्ना NGK शर्मा डॉक्टर आशिल्लो
आनी मिस्टर रवी नाईक तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी जेन्ना मिस्टर रवी नायकाक हांवें रातचो फोन मारून तांणी मागीर फरूक उदवाड्याक धाडले आमकां आमी मंत्री आहा आमकां फेसिलिटी गावतात ते रातचे उठोवन चीफ सेक्रेटरीक धाडून फेरीबोट थंय लागनासली ते हांवें सगळे गोश्टी समजून घेवन तेन्नाच्यान तकलीन विचार तेन्ना हांव आमदार नाशिल्लो तेन्ना एसेंब्लीन जेन्ना आयलें आनी देवाचे कृपेन हांव मंत्री जालो हेल्थ गावले ते हेल्थान तेन्ना एकूच विशय आशिल्लो असले गोश्टी लोकांच्या घरांत जावं न्हय ह्यो गोश्टी फुडें आमकां जर व्हरूंक जाय तर आमकां एक विचार करपाक जाय की स्टेमी प्रोग्राम तेन्ना आमी केले तेन्ना वेगळे इंजेक्शन आशिल्ले आनी ताका 4 वरां भितर इंजेक्शन दिवपाची गरज आशिल्ली आयज आमी इलेक्शन म्हणून आमी स्टेमी प्रोग्राम आमी दितात पयलीं तेजे कॉस्ट मोर दॅन 27,000 रुपीज ते टेंडरार आमी घेता आनी वी आर युजींग दीस फॉर द कॉमन मॅन्स बेनिफीट गोंय राज्यान ह्या सरकारान आमी स्टेमी प्रोग्रामाचें पूर्णपणे लक्ष घालून स्टेमी प्रोग्रामाचे जायते लोक येवन आमकां सांगताले की हे स्टेमी अशें मशिनां आमकां दाखयताले लास्टाक आमचे डॉक्टर गुरुप्रसाद आनी हांकां टिमाक हांवें सांगलें रिस्क कितलो आहा हें चालू करपाक रिस्क इतले पर्सेंटेज रिस्क घेवया पूण आमी जर सक्सेसफूल जाले गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द स्टेमी प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ गोवा आयज आमचे कडेन डॉक्टर सनत भाटकर ते मुख्यमंत्रीन पळय आमी कॅबिनेटीन पास करून ताका आमी घेतलेलो आसा एक कॅथ लॅब ताका आमी स्पेसिफीक दिल्लो आसा आय एम नॉट हॅपी विथ द situation at the moment. That's why we have said that we'll discuss this so that we are able to create more. See, one thing has to happen is, let me just finish on the point of the CT scan तुझे मडगांव हा आमी आयज स्ट्रोकाचे पेशंटाक थंय आमी ताका थ्रोम्बोलायज करूं शकता म्हापशा सारखे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी सिटी स्ट्रोक पेशंटाक आमी थ्रोम्बोलायज करता ते 1 hour पिरियड जो गोल्डन पिरियड जो असता ते तेजे फुडें वचून आमी थ्रोम्बोलायज करूं शकता हे नवे जे न्यू टेक्नॉलॉजी ते तुमी उल्लेख जे ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशनान केल्लो आसा इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी एंड रेडिओलॉजी टू डिपार्टमेंट एंड रेडिओलॉजीन जे कितें आमी समजूत म्हाजी तरी आहा आयज सगळे कडेन आमी भोंवता आनी पळयता हे वेगळे तरेन गोंय राज्यान प्रत्येक सामान्य जनतेक आमकां दिवपाची गरज आहा आनी मेन म्हणजे कितें आहा की हे इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी जे बाब युरीन सांगलेले आसा स्पिकर सर पयर स्पिकर सरान आमकां सांगलें की आपूण काणकोण आसता आपले लोक विचारता की कितें कितें करूंक जाय पयर हांवें ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की थंय खंय कशें कितें आमी सॅटेलायट उबडी करून लोकांक थंय सेवा दिवपाक जाय हॉस्पिटलां व्हडलीं बांदलीं म्हणून आमचे कडल्यान आमी सरकारान आमी सांगलें की आमी इतले व्हडले हॉस्पिटलां बांदल्या हेजो कांय अर्थ ना ते हॉस्पिटल व्हडले आसल्यार पूण तेजे भितर नवे कन्सेप्ट घेवन ते डिमांडा वेळी तुमकां इन डिटेल हांव सांगतलो की तुमी जे सांगला ते सारकी गोश्ट कॅज्युअलिटीचे तुमी जे सांगला कॅज्युअलिटीन वेगवेगळे मशिनां पूण आमकां खंय तरी आमकां केन्ना केन्ना स्टाफ टेक्निकल स्टाफाची केन्ना कमी पडूं शकता बायफर्केशन केल्लें आसा ECG जे वेरिएशन घेवन तो मनीस येता जे ECGन चेंजीस आहा ताका डायरेक्टली कार्डियाक लॅबान ताका शिफ्ट कर म्हणून सांगला नाल्यार थंय तो तेजे ECG वयर सकयल जाता आनी आमी मेडिसीन डिपार्टमेंटान धाडल्यार मेडिसीन डिपार्टमेंटान मागीर लक्ष ते अर्थ काय ना तो मनीस उरतलो काय ना फाल्यां आमी सांगूं शकना तुम्ही जे उल्लेख केले की 2 कॅथ लॅब नवीन आयले दॅट इज डेडिकेटेड ओनली फॉर युअर कार्डियॅक रिलेटेड थिंग एंड ओल्ड फॉर न्यूरो रिलेटेड आनी आमी आयज कॉयलिंग करता नो नो आय एम कमिंग टू दॅट आनी मेन म्हणजे स्पिकर सर गोंय राज्यान पयले गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा हे सरकार आनी हे सरकार जे चल्लां आमच्या गोंय राज्यान ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आयज आमी कॉयलिंग बी आमी करता की खंयच्या राज्यान आमी फ्री दिना पेशंटाक आनी खंयच्या राज्यांत कोण दिना जगान खंय दिना हे कॉयलिंग बी म्हारग आसता हे कॉयलिंग बी आमी आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजान जाय ते सामान्य जनतेच्या जिवनान वेगळे तरेचे परिवर्तन हाडपाक आमी हे सगळे सुरू केल्ले आसा एंड हे फ्रॉम युअर थाय बेसिकली यू शूट आउट द कॉयल्स इन टू द ब्रेन एंड देन बेसिकली वी प्रिवेंट ब्लीड्स आयज स्पिकर सर हांव ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक सांगूंक सोदता की 20 वर्सां सोडून दिया 20 ते 35 वर्साच्या भितर ब्लीड्स जाल्ले पेशंट आमकां गावता हे हांचे हायपरटेन्शन लायफस्टायल चेंज जे भुरग्यां मदीं येवंक जाय ते आयज वेगळे तरेचे लायफस्टायल फॉलो करता म्हणून ह्या सगळ्यो गोश्टी घडपाक लागल्या म्हाका पयर पोनराज आमच्या डॉक्टरान सांगलें की हे गोश्टी आयज घडटा ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांव एक सांगूंक सोदता की आयज आमी अमित मायदेव म्हणून आमी गॅस्ट्रो खातीर आमी घेतल्या एक फ्लोर डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी स्थापन करपाचो सरकाराचें आसा तेज्यान तुजे इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजीत न्हू रेडिओलॉजी म्हणजे एक लिटल हाय टॅक लायक वेन यू गो टू अ प्रायवेट हॉस्पिटल वी हॅव गॉट सच अ ब्युटिफूल हॉस्पिटल इन SSP सो वी आर ट्रायंग टू डू ऑल दोज थिंग्स एज साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वी हॅड अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन विथ द चीफ मिनिस्टर दॅट कार्डियॅक हाचे फेसिलिटी कार्डियकाची फेसिलिटी स्पिकर सर थंय आमी थ्रोम्बोलायज सद्या करता पूण एक युनिट आमकां तयार करून थंय एटलिस्ट आमकां एंजिओप्लास्टी एंजिओग्राफी करपाक शक्य आसपाक जाय
तुम्ही ते डिमांड केला, तुमचे प्रश्न 2 प्रश्नाचेर खूब चर्चा जाल्या. आमी स्पीकर सर आतां प्रश्न ना, पूण तुका बेश्टें क्लॅरिफिकेशन दिया. तुमचो हे आशिल्लें की ऑर्थोपॅडीक आनी न्युरो सर्जरी थंय डिपार्टमेंट आसपाक जाय. आमी जेन्ना डॉक्टर थंय घाल्ले, ते डॉक्टर कोर्टान गेले. मागीर कोर्टान सांगलें आमी डॉक्टराक फोर्स करूं शकना गोवा मेडिकल कॉलेजान थंय पोस्ट करपाक, पण आमकां युनिट्स एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स 2-3 जर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आमी हॉस्पिटलान आमी एस्टॅब्लीश केले. मनान तेंचे आसा की कॅज्युअलिटी जी आसा, कॅज्युअलिटी स्पीकर सर आयज गोंयभरचे लोक जे गोवा मेडिकल कॉलेजान तेंचो विश्वास आसा ते येता, तो जे सांगता ते सारक्या ते पेरिफेरल इक्विपमेंटाचे ते जे म्हणटा ते वेगळ्या तरेन करपाक जाय आनी अपग्रेड करपाची गरज आसा. वी आर नॉट सॅटिस्फायड. And it is not easy that if I just give you a blatant thing that, you know, that I will do everything and before in next 3 months, there cannot be a timeline. But definitely I can give a 6-month timeline when I'm on the demands. Because preliminary discussion, I will have another discussion before demands. आयज कांय गोष्टीचेर आश्वासन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून हांव हावजाक हांव दिवं शकतलो. आनी हे शकपाक हे सगळे गोष्टी जे ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशन केला, एक मिनिट हांव म्हणना ना, एक मिनिट जे मंत्री सांगता your explanation is okay. I will just ask. I want to add one more line. Alex. Speaker sir. मगे हांव इन्सर्ट करे स्पीकर जॉइंट अजून रिप्लाय दिला मातशें राव. अरे क्लॅरिफिकेशन दिता मातशें. ओनली आय जस्ट क्लॅरिफाय. स्पीकर सर, जे मंत्री बाबान जे सांगला with regards to the CMO, now casualty medical officers, now it's a good thing that you have basically given them, you have made them into associate professors. Speaker sir, our question inside the Speaker sir, anta je whatever you have announced with regards to the cat lab. Okay, now Speaker sir, स्पीकर सर, अरे मग आन्सर दिल ना. तुझा प्रश्न काय? अरे स्पीकर सर जॉईंट आसप 3 मिनिटां मरे कितें? तुझे एक प्रश्न स्पीकर सर, मातशें एक क्लॅरिफिकेशन. एक प्रश्न तू घुवन जो आसा न्ही, घुवन मंत्रीन म्हाका उत्तर दिचें की मंत्रीन म्हाका उत्तर दिचें. ही सी वन सेकंड. गोवा मेडिकल कॉलेज. लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन. जे whatever is happening in Goa Medical College, as you know that the expectation of the people with the amount of cases with cardiac cases, and it is a known fact that 20 in a day, your doctors are working well. I compliment you with all that, but somehow those 2 cat labs first of all are not enough. एक मिनट, यो पॅट स्कॅन मशिनाचें तुवें सांगलो ना केदो हें पॅट स्कॅन केदो येता तें. दुसरें जे स्ट्रोक पेशंट वॉट यू हॅव एडमिटेड, that within one eye is a critical thing, and I think that spoon and hub approach was what you hub and spoke is what you started. That is a good thing, but patients from Kankon or Sange, by the time one eye they reach, it will take time. PET scan machine, cat lab, I congratulated you first when you announced the cat lab. Today, if you look at the answers, you say that the cat lab is supposed to be on the roof of South Goa District Hospital, and GSIDC has said that on the terrace, that is the answer, and there is no roof there. Speaker sir, can now when will the roof be made? Prashna mugele, je PET scan machine, and that you give us an assurance that there is a huge scope. And I know you can do it, but there is a huge scope with regards to cardiac cases. You will improvise. Yes, okay. And that PET scan machine, जो बारीक लोग आज 27,000 रुपया हरिको दा outside, if they go do it privately, that is very, very important. When will the PET scan machine come? Give us a time bound report. Yes, sir. Already cabinet and already decision घेतलेला आसा की एक PET scan machine आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी install करतले. When? No, install means we have already given. There was a proposal that has come that I'll just, during the course of the demands, I'll make sure that I'll give the deadline and exactly when it will be installed. Because already the space has been identified and that PET scan machine, which has been approved by the cabinet, will be installed there. So that the people of Goa get benefit out of it. तो जे सांगता ते सारखे आ. Okay, पैसे गरज ना तो घालता तो. Financial डॉक्टर जनगण सर आणि एक मिनिट आणि कॅथ लॅबाचो जो विषय तो जनगण शेट्टे तुझा प्रश्न साहेब एक राव ना एकूच आसा इम्पॉर्टंट स्पीकर सर आमचे लास्ट क्वेश्चन तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की ब्रेस्ट कॅन्सर हो कॉमन आसा आनी ताका डिटेक्ट करपाक मशीन म्हणटा ते मॅमोग्राफी
म्हाका हेल्थ मिनिस्टराक इतलेच विचारूं जाय जीएमसीन एकूच मेमोग्राफी मशीन आसा आनी ते न्हू ते जर एक्सपायरी जाली ते नवे हाडपाक जाय. एक्सपायर जाला सो ते चलना. सो रिक्वेस्ट आसा एक मेमोग्राफी मशीन जीएमसीक दिवपाचे कॉस्ट तेचो अरावंड 35 ते 40 लाख आसा. रिक्वेस्ट करता सर. स्पिकर सर ऑलरेडी टेंडरां काडलेली आसा आनी जे ऑनरेबल मेंबर सांगता ती खरी गोष्ट. ते आमी ऑलरेडी नवे लेटस्ट मशीन घेवपाचे ऑलरेडी केल्ले आसा. ते बेगीना बेगीन आमी ते टेंडर ओपन करून आमी ते प्रोसेस कंप्लीट करून आमी स्टार्ट क्वेश्चन 2. तुम्ही पळयतात GNH.